नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या समुद्र किनारपट्टीत कोस्ट गार्ड कचेरी स्थापन करून दशक झाले जाल्यार बी अजूनही स्वतःची कचेरी इमारत ना। भाड्याच्या इमारतीत कार्य चलयत आशिल्ले रक्षणा विभाग गेल्या काही दिवसांच्यान स्वतः जागो सोदतेत आसा। आता गेल्या 2-3 दिसांच्यान कारवार तालुक्याच्या देवबाग समुद्र किनाऱ्याचेर जागो पळयतेत आसा। हेजे बदल स्थानिक लोकांनी विरोध व्यक्त केला। समुद्रात फिरतेत रावन समुद्रात कितें बी जाल्यार ताबडतोब मदतीक धांवचे इंडियन कोस्ट गार्डाक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात स्वतः जाग ना। गेल्या काही वर्सांच्यान जागो सोदतेत उरल्यार बी तेमकां जागो मेळना। गेल्या 2-4 वर्सां फाटीं कारवारच्या रविन्द्रनाथ टागोर समुद्र किनाऱ्याचेर जागो पळयलो, पण स्थानिक सार्वजनिकांनी विरोध केल्या नंतर जिल्हा प्रशासनान दिल्लो जागो परत घेयलो। नंतर अमदळीत जागो घेवंक तेमी प्रयत्न केल्ले, थंय बी स्थानिक लोकांनी विरोध केल्ले। आता देवबाग समुद्र किनाऱ्याचेर जागो पळयतेत आसात। इंडियन कोस्ट गार्ड देवबाग समुद्र किनाऱ्याचेर जागो पळयतेत आशिल्ले बद्दल स्थानिक लोकांक माहिती मेळ्ळ्यानंतर देवबाग स्थानिक लोकांनी विरोध व्यक्त केले। स्थानिक ग्रामपंचायतीक सार्वजनिकांक कसली माहिती दिनासतना एकाएक येवन घेवन जागो पळयतेत आशिल्ले बद्दल सार्वजनिकांनी क्रोध व्यक्त केले। नुस्तेकाराक हो एकच समुद्र किनारो बाकी उरला। हो जागो बी कोस्ट गार्डाक दिल्यार नुस्तेकाराक अतंत्र जातले। होडी बोट दवरूंक जागो उरना, तशें म्हूण देवबागात कोस्ट गार्डाक जागो दिवंक जायना म्हूण घेवन स्थानिक लोकांनी क्रोध व्यक्त केले। आणि हेजे बद्दल फुडच्या दिसाक बी व्हड प्रमाणात विरोध करतले आणि रस्ता रोको करतले अशें स्थानिक नुस्तेकार सांगते आसात। ಅವರಿಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರೇ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಗಾರ್ಡ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮೀನುಗಾರರ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಜಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾದ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ इंडियन कोस्टल गार्ड येवन घेवन आमगेले अरण्य जमीन आशिल्ले तो येवन घेवन सर्वे केला म्हण खबर ना, ते कितें केला म्हण खबर ना, ते येवन घेवन तो पळयते आशिल्ले खंय। आतां तेमी आमगेल्या देवबागात येवन घेवन जमीन पळयते आसात, तेमी थंय ऑफीस बांदते आसात। थंय तर तेमी ऑफीस बांद जाल्यार आमगेले फिशरमॅन लोकांक होडी काडच्याक काही त्रास जातले। आमी मे जुनांतल्यान थंय थोडी 3 म्हयने काडटात आणि त्याच जाग्यार स्पॉटाचेर येवन घेवन तो जागो पळयते आसा। आतां ते जागो पळयले नंतर तेमी एक बेटी सिलेक्शनच करतले। आतां आमकां गांववाल्याक बी सांगलां, पंचायतीक बी सांगलां, कोणाकच सांगलां, येवन घेवन डायरेक्ट घुसून घेवन जागो पळयते आसा। आणि ह्या वर्षान पळयल्यार कैगा प्रोजेक्ट, ह्या वर्षान पळयल्यार आमगेले सीबर्ड, हांगा पळयल्यार सागर माले। आतां खंयचे परिस्थितीन आमकां म्हाज्याच्यान देवबाग म्हणल्यार भायर वचूंक मेळना, त्यान आमी कितें करचें पडलें। आतां गव्हर्मेंट तेंगेले जिल्हा अधिकारीन एक उपाय करूं जाय। आतां तेमकां सांगून घेवन तो फाटी घेवं जाय, नाजाल्यार आमी व्हडले रस्ता रोको करतले। आनी थंयच्यान उत्तर कन्नडा म्हणल्यार आमी रस्ता रोको करतले आनी तोय तो दडीकरां उपासना बसतले। कित्याक म्हणल्यार आमकां आतां जागोच ना आनी जाळ मारतले म्हणल्यार बी जागो ना। तेमी गेले जाल्यार तांकां खंयचे परिस्थिती डीसी साहेबान ते नकार करूं जाय म्हणून हांव विनंती करता आसा। आनी एक गोश्ट, आतां मच्छी मारतले लोकांक खाली इतलेच जागो आसा, त्या तितल्या तुकड्याक तर गव्हर्मेंटान आडयल्यार आमी आनी कितें करचें पडलें, आमी खंय वचचें पडलें। नाजाल्यार एक काम करात, येयात आनी राती येवन घेवन आमकां बॉम्ब घालून घेवन मारून उडयात, मागीर आमी एकच पेटी कलास जावन वयतात। नाजाल्यार तशें बी जायना जाल्यार जागो सोडून वतात आनी आमकां थंय होडी काडच्यात दियात। हे नरसिंवा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभकार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। केळी पानां, केळी झाड, केळी गडाय, आंब्या पानां तोरण, 5 जातीचे जोडगिरी फळां, बेलपत्री, तुळसी, बासिंग, लग्नाचो अलंकार केल्लो नाल, फुलाहार, अवळा माळ, पूजेचे कपडे, पूजेची आयदनां, मडकी, पूजा, होम आयदनां, शेणी, होमा काडी, नवग्रह काडी, शंख, रुद्राक्ष सगळे पूजा हवन सामग्री मेळटात। तशेंच गायीचे दूध, शुद्ध तूप, मोदक, बेसन लाडू, बुंदी लाडू, करंजी, चकली, आपेमेडी लोणचे, मव, पातळ गोड
अलग अलग पापड, चटणी पावडर, होममेड मसाला पावडर, शुद्ध हळदी आणि मिरची पावडर, कडधान्य हे सगळे नरशिंव मार्केटात मेळतात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरशिंव मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरशिंवा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. युवजना खातीर जलजागरण कार्यशाळा अमदळीत यशस्वी झाली. नेहरू युवक केंद्र कारवार आणि श्री बंटदेव युवक संघ अमदळ्ळी हेमगेल संयुक्त आश्रयात युवजनाक जलजागरण कार्यशाळा आयोजित केल्ले. अमदळ्ळी ग्रामपंचायतीचे उपाध्यक्ष रवी दुर्गेकर हेमी कार्यशाळा कार्यक्रम उद्घाटन केले. प्रमुख पाहुणे जावन आशिल्ले राजेश मडिवाळ. आमगेल गांवांत गरजेचे कार्यक्रम जावन आसा. गांवच्या युवकांन उदकाचे संरक्षणे बद्दल कार्य करूंक जाय अशें तेमी सांगले. कार्यक्रमात अध्यक्ष जावन आशिल्ले नेहरू युवक केंद्राचे अधिकारी यशवंत यादव सरकार आणि विभागा बरा हात मेळोवन घेवन युवजनतेन उदकाचे संरक्षण करचे बद्दल काम करूंक जाय अशें तेमी विनंती केले. चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसाक लोकांना खूप बरो प्रतिसाद मेळटी आसा आणि लोकांक खूप बरे रिझल्ट बी मेळटी आसा. त्याचे खातीर आमी लॉन्च करते आसात. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल. आणि सद्याक संधिवात आणि जॉईंट पेन आशिल्ले पेशंट्स खूप वाढू लागल्यात. उठल्या बसू जायना, धिंबी दुखतात, हातपाय दुखतात, हातापाय जॉईंट दुखतात, कंबर दुखता, फाट दुखता, असले दुखण्याचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचरक्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 ह्या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. कारवारच्यान सद्दी गोवा राज्याच्या कंपनीत आणि इतर कामाक वयतल्याक अनुकूलता जावूक माजी MLA सतीश सैलेमी सदाशिवगडच्यान वेर्णापर्यंत कदंबा बसाची सोय करून दिलात. कारवारच्यान सद्दी खूब इतले नागरीक गोवा राज्याच्या अलग अलग भागात कंपनीक कामाक वयतात. पण सकाळी शिरवाड रेल्वे स्टेशनाच्यान गोवा वेर्णापर्यंत वयची DMU रेल्वे सद्दी सारके वेळाचेर वचना आणि सांजेचेर गोवाच्यान सारके वेळाचेर येयना. तेजेन कारवारच्या नागरिकांक खूब त्रास जातालो. केन्ना केन्ना रेल्वे मदीं बंद जावन राविल्ली बी उदाहरण आसा. तेजेन सारके वेळाचेर कामां पावूंक आणि कामांतल्यान परत घरा येवंक साध्य जायनाशिल्लें. सकाळची रेल्वे चुकल्यार किंवा रेल्वे सुटूक वेळ जाल्याचेर वेळाचेर कामाक पावूंक शक्य जायनाशिल्लें. कारवारच्यान गोवाक कामां वयतल्यालो त्रास पळयले माजी आमदार सतीश सैलेमी गोवा राज्याच्या मंत्री बरोबरा उलोवन सद्दी सकाळी सदाशिवगडच्यान गोवा वेर्णापर्यंत कदंबा बस संचार करूंक सुरवात करून दिले. बस आज आमी कारवारच्यान वेर्णा ही जी बस व्यवस्था केल्ली आसा हेजी आमगेलो पयलींचो CM प्रमोद सावंत आणि कार्लोस आल्मेडा म्हागेलो फ्रेंड MLA वास्को आणि तो कदंबाचो चेअरमॅन. जे भुरग्यांक आमकां बाबा हो प्रॉब्लेम जाता म्हूण सांगतरेक आमी तांकां वचून रिक्वेस्ट केली आणि रिक्वेस्ट करता विदीन 10 days तेमी जे कार्मिक म्हणजे लेबर आसा जे पास दिता पळय वर्कर्साक पास दिवन घेवन आज तेमी वास्कोच्यान पोळ्याक येवसारकी वेवस्था करून दिला आणि पोळ्यातल्यान तेमी कारवारचीच बस कंटिन्यू जाता आणि तांकां मात्र इंटरस्टेट जाल्यार ती चेंज जाल्यार प्रॉब्लेम जावूं लागला. तांकां ते तिकीट मारची पडटा. पण तशेंच हांवें तांकां आजून बी एक गॅरंटी कितें दिली कित्याक जशी गोवा गव्हर्मेंटान आमकां बॉर्डर पर्यंत दिला तशी कारवाराच्यान आमगे कर्नाटका गव्हर्मेंटाच्यान अप टू बॉर्डर पर्यंत आमगेली सेटल बस आसा बारकेली ती धाडून दिवची आणि तांकां ही वेवस्था करून दिवची. आणि तशेंच आज एक 50 लोकांक हे काम करून घेतलां. आमगे थंयच्यान कमीत कमी 3 ते 4 हजार वर्कर्स थंय काम करतात. तांकां सुद्दां फुडें खंय आक्षी कुट्टाळी बारीक घर करून आसा ते प्रॉब्लेमानच आसा म्हूण पार करतात. तांकां सुद्दां फाल्यां एक बस करून वाडोवन आसा न्ही तेंचे वेवस्था केली जाल्यार तांकां पयले कशें तेमी रातचे 12-11 पावताले आणि ते बी कोंकण रेल्वे स्टेशना पर्यंत मोटरसायकल घेवन वयताले. थंयच्यान परत नंतर वेर्णा एक बारीक गाडी केली तेमी परत वेर्णा हितूंतल्यान आपल्या स्टेशनांतल्यान. आता तो प्रॉब्लेम तांकां जावचो ना कारण आता तेमी डायरेक्ट कारवार बसीन बसतले आणि वयतल्यान 7 बरोबर सांजचे घरा पावतले. ही वेवस्था जी जाल्ली आसा तेमी बी हॅपी आसात. हेजे फुडें बी
तांकां हांव प्रॉमीस कितें केलें काय म्हणल्यार तुमकां KSRTC बस मेळटली आनी तशेंच तुमी इतलेच न्ही बाकीचे कोण भुरगे आमगेले वयता आहा पळय एक 50 ग्रुप तयार केले जाल्यार बस आमी करपाक आमगे एक आयडिया येयला आतां त्या आयडिया प्रमाणे आमी हे कंटिन्यू करते आनी तेका फर्स्ट ऑफ ऑल हांव कार्लोस आल्मेडाक बी थँक्स सांगपाक सोदतां आनी तशेंच कदंबाचे ऑफिसर्साक बी हांव थँक्स सांगता आनी तशेंच आमगेल्या CM ex-CM प्रमोद सावंताक बी थँक्स सांगपाक सोदता आनी ही बसीस आतां हेज्या फुडें हेंगेलो हो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो आनी हेमी टायम टू टायम घरा पावतले हे जे जाल्लें आसा तें बरें जाल्लें आसा आनी तुमी सगळ्याक बरें जावनी आनी तुमगे फ्युचर बरें जावनी आनी हेजे फुडें आमी इंडस्ट्री जी हिंग ना आमी बी हिंग इंडस्ट्री ट्राय करता म्हूण सांगून हांव तुमकां एक उतर दिता थँक्यू धन्यवाद. माजी आमदार सतीश सेल हेमगेल्या ह्या कार्याक कारवारकारान धन्यवाद अर्पण केला. 18 तारखेच्यान ही बस स्टार्ट जाला वेर्णाच्यान. म्हाका दिसता ही बस केली आमके खूब सोयेस्कर जातली. आमी हो त्रास असणे पयलीं खूब काडला आमकां. आमी ट्रेनीर वयताले ट्रेनीर वयता तेन्ना आमकां खूब त्रास जाता. आमी एकदां 10 घरा कडेन पावप एकदां 9 घरा कडेन पावप आमगेले घराकडचे लोक आमकां उचकेते रावताले तेन्ना आमकां अशें दिसतालें आमकां सांग अप एंड डावन करते जॉब नाका अशें आमगेले हिंग तर कारवारा तर कसले जॉब ना इंडस्ट्री ना कांय ना आमकां कसलीच सोयीस्कर ना आमकां. तेका लागून आमी गोंया वयता सगळीं पोरां आमकां जास्तीत जास्त गोंयाकच आनी काय नियरेस्ट आमकां खंयचीच इंडस्ट्री ना तेका लागून गोंया कामां वयचें पडटा आमकां. आनी तशेंच आमकां ही बस जाला ही आमकां बरी सोयीस्कर जातली दिसता आमकां अशें आमगेले विचार आसा. आनी तशें लागून आतां ही बस स्टार्ट जाला तशीच आमकां ह्या गोश्टीक आमकां सतीश सेल भाऊन सपोर्ट केलो आनी अशेंच ते आमकां सपोर्ट करती आशिल्ले आनी ही बस आसा पळय ही अशी स्टार्ट करूं आनी हातूंत आमकां खूब उपेग जातले अशें आमकां दिसता. जोयडा तालुक्यातल्या शिंगरगाव ग्रामपंचायत क्षेत्रातल्या मालंबा गावात 2,62,00,000 रुपये मंजूर जाल्ले. या रकमेचे खंयचे कामां कितले वितरण जातले हाची माहिती दिवचो कार्यक्रम RV देशपांडे हेमगेले हस्ते जालो. म्हाका अभिवृद्धी करचे कामात रुची आसा तस म्हण मागील क्षेत्रात हांव अभिवृद्धी करते रावतलो. जितले अधिकार म्हाका आसात तितलेच अधिकार नागरिकाक बी आसा अशें तेमी सांगले. मालंबा ते डुनकर वाडा रस्तो आणि ब्रिज खातीर 70 लाख, शिंगरगाव वाडा रस्त्याक 35 लाख, मालंबा मिराशी वाड्या खातीर 18 लाख, आमशेत गवळी वाडा खातीर 15 लाख, जगलपेठ कुशेली गावचे रस्त्याक 14 लाख, मिरेशी कुबेली 5 लाख, आमशेत कोळीमल गवळीवाडा 4.5 लाख असे एकूण 2,62,00,000ची कामां शिंगरगाव ग्रामपंचायतींतल्यान मार्च अखेर म्हणल्यार पूर्ण जातली अशें तेमी सांगले. जाल्यार कोणार कितें अन्याय जाल्यार तेमी मुखार येवन सांगू जाय. खेड्याच्या लोकांले कश्ट कित आसात ते सांगल्यार हांव कायद्यान ते सोडोवचो प्रयत्न करतलो. आमगेल सरकार ना जाल्यार बी आमकां काम करचो अधिकार आसा आनी हांव ते करतलो. अभिवृद्धी फंडचो काही भाग खानापूर तालुक्यातल्यान वैतल रस्ते करूंक गरजेचे आशिल्ल्यान थंय विभागणी करून घेयलात. जाल्यार वन विभागाचे परवानगीन हो रस्तो बग्गी मंजूर करून करतले अशें तेमी सांगले. ह्या टायमार काँग्रेस नेते सदानंद दबगार, संजय हणबर, गुरुनाथ कामत, सतीश देवदास आदी लोक उपस्थित आशिल्ले. जास्ती गोडी आहे अभिवृद्धीमध्ये. जास्ती कुठल्या गोष्टीमध्ये गोडी घेत अभिवृद्धी झाली पाहिजे, गरिबांची कामं झाली पाहिजे, प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर हास्य पाहिजे. त्याकरता मी तुम्हाला विनंती करतो आहे की तुमच्या भागामध्ये तुम्ही जे काही भूखंड आहे ते कमी क्रियाशील स्त्रिया क्रियाशील झाल्या पाहिजे. आता मी माणंब्यामध्ये इकडे स्त्रियांनी मागणी केली की आम्हाला कपडे शिवायचं ट्रेनिंग द्या, म्हणजे तरबेती द्या. ओके नाही मराठी काय शब्द आहे तरबेती ना प्रशिक्षण काय प्रशिक्षण द्या. ते काम आमच्या रूटसाठी म्हणून आणि तर मी मला काय माझी शक्ती उपयोग करता येते करून काय करायचं बघूया प्रयत्न करतो. पण प्रत्येकाने कळायला पाहिजे की ह्याच्या मागे फार प्रयत्न चालले. पण बायकांचे कष्ट मी ऐकले. कुठशी काय जाता येत नाही, कुणाला आणि काय प्रॉब्लेम आहे, मुलांना शिकायला जायचं कष्ट आहे. मला माहित आहे तो रस्ता नाही रामनगरी जवळ आहे, खानापुरी जवळ आहे, मेन रस्ता जातो ना स्टेट हायवे. माझी कल्पना आहे त्याची, त्यात तो करण्याचा प्रयत्न थोडी.
सोमवाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 699 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. त्यापैकी कारवारात 38, अंकोला 62, कुमटा 22, होन्नावर 55, भटकळ 14, शिरशी 48, सिद्धापूर 88, यल्लापूर 58, मुंडगोड 164, हळियाळ 108 आणि जोयडात 42 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 67,857 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळिली. त्यापैकी 64,024 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 3,026 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना पायान 807 लोकांले मरण झाला. आयज इतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.